गव्यानोवे ये गीतामी नावड्यामी आमच्या सौम्या वंदून ताका भक्ते नामी तरसियामी आमच्या राया कत्या सौम्याची निजागिवीची महिमा ताची करतम का बिस्मी पृथ्वी दिन वाजता ताची व्हडविकार प्रस्ना वाकंता ताची बोलवंकाय गव्यानोवे गीतामी नावाळ्यामी आमच्या सौम्या वंदून ताका भक्ते नामी रसियामी आमच्या राया. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो भुरग्यांनो तशेंच समेस्त भावार्थ्यांनो कोरोना पिडे नेमती गरजे वचूंक मिसाचें बलिदान भेटूंक साध्य जायना तसल्या सर्व भावा भयणी खातीर आमच्या फिरगसकारां खातीर पिडेस्तां खातीर प्रायवंतां खातीर परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावा भयणी खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. आयच्या दिसा आमी मोतीमायाच्या फेस्ताक तयार जावन 7व्या दिसाचे नोवेनी हाच्या संगता करता. आयच्या दिसा नोवेनाचो संदेश जावन आसा बरी माई सर्गीचो दारवटो जावन आसा. बरी माय देवाची खुशी आपल्या जिवितांत पडून सर्गीच्या राजाची राणी ती जाली आनी अशें आमा समेस्तांचो दारवटो ती जाली. तिच्या जिणे बरी आमची जिणी रुता करून आमी त्या सर्गीच्या जिविता भितर सरोंक आयचो दीस आमकां उलो दिता. हे संदर्भार ह्या नोवेनाच्या 7व्या दिसा ह्या आयताराच्या भोव पवित्र दिसा तुमचे खातीर विशेश करून मागता. हे संदर्भार अर्गां जावन मीस भेटयता फॉबी आनी जेसी वेंडोर सादो कतारी. अर्गां मीस दिता क्रिस्टीन डिसोज आनी कुटाम मुंबई. सांजुदा मरिफाल आपल्या बऱ्यापणाक अर्गां मीस दिता रीना नोरोना सिर्सी. देवदीन फ्रांसीस नोरोना आनी स्टेल्ला नोरोना कलिना हांच्या आत्म्या मीस दिता वेरोनिका नोरोना वासई मुंबई. देवदीन फ्रांसीस लोबो आनी अनिल लोबो सचेरेपेटे हाच्या आत्म्या मीस दिता वेरोनिका नोरोना वासई मुंबई. देवदीन लिल्ली लोबो सचेरेपेटे हिच्या मरणाचो पयल्या वर्साचो उगडास काडून वर्साचे मीस दिता वेरोनिका नोरोना वासई मुंबई. देवदीन बाल्तजार पिंटो आनी लुसी पिंटो सचेरेपेटे हांच्या आत्म्याक मीस दिता वेरोनिका नोरोना वासई मुंबई. तशेंच ऑपरेशन भोव बऱ्यान सक्सेसफूल जाल्ल्या अर्गां मीस दिता लविना युबर्ट फर्नांडीस बोरिवली मुंबई. पयल्या जल्मा संदर्भी कियान मिनेजस हाच्या पयल्या जल्मादी संदर्भी देवाक अर्गां जावन मीस दिता मारिया मिनेजस अंबरनाथ मुंबई. वेलंकनी मायाच्या मनाक अर्गां मीस दिता सिल्विया डिसोसा पवित्र काळजावाडो पक्षकेरे. हे सगळी रित्या बसोत मागी आम्हा समेस्त बसून मागी जे कोण आमाक तन बसिलांचो उडास करून तांच्या बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो भुरग्यांनो सर्गीचें राज्य आपणाचे तरी हे संवसारांत नितीवंतपणाचें जिवीत आमी जियेसय. आमी एकामेकांत तर करनोजो बगार हर एकल्यांकी आमी मानान लेखयसय मोगान पळयसय म्हणलो संदेश हेची देवस्तुती आमकां दिता. हेचे सुवातेंत जेजू एका
बेऱ्या आनी मोन्या मनशाक गूण करता, ताका आपलोसो मनीस म्हूण लेखून तो ताका आपडता, गूण करता, तो तर करना हे मतीन दवरूंक जाय. आमी जायते पोटी आपणा मदें पेल्या मदें तर करता, तो आमचो आनी तो पेल्याचो, वो म्हजो आनी तो ताचो, अशें आमी तर करता. दुबळो आनी ग्रेस्त म्हणून आमी तर करता. दुबळ्याच्या घरा आमी तवळ तवळ वेता, ग्रेस्तांच्या घरा तवळ तवळ वेता, दुबळ्याच्या घरा आमी वचना. दुबळे म्हळ्यार आमकां जायनांत, पपासो म्हळ्यार आमकां जायना. तर करचें आसा आनी बिलकूल करूंक नजो. सर्गेच्या राजा वचूंक तूं आशयताय जाल्यार तर करनाका. सगळ्यांक एकच म्हणलेक, तुज्या 8 जाणां भुरग्यांक तूं एकच रितीन पळय, तुज्या 13 जाणां भुरग्यांक तूं एकच रितीन पळय. तर करनाका म्हणलो संदेश देवाचें उतर आयच्या दिसा दिता आसतना त्या प्रमाणे जिवंक सुमी आमकां आदार करपा दिवून दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश करून मागे. एक घडी बरदोळे दंपया आमी गेल्ल्या पथकाची दूख धरया. नितळ काळ समोरान पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी तर केला. क्रिस्तांनी दुबळ्या मदें, पिडेस्तांनी भलायकीवंतां मदें आमी तर केल्लो आसा. शिकपी आनी अशिकपी मदें आमी तर केल्लो आसा. नवार्दीक मंथनाच्या मदें आनी कांयच प्रयोजना पडनातलेल्या त्या मनशां मदें आमी तर केल्लो आसा. सुमेलाचें बक्षणें मागया. मगडा जेजू, तुजें उतर आमकां एकामेका माया मोगान जीव उलो दिता. जायते पोटी आमी तर केला, देवाच्या उतरांतय तर केला, संस्कारांतय तर केला. तुका आनी अन्य देवांक, तुका आनी बोंब्या पुजाक तर करून बोंब्या पुजा फाटल्यान आमी गेल्या तुका आमी तिरस्कार केल्लो आसा. पश्चात्तापन बक्षण मागोवन म्हणटा हांव सोम्या. उडदयन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूत दाखय. व्हडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूत दाखय. मुगळ सोम्या, क्रिस्तांनी दुर्बळो शिकपी आनी अशिकपी मदें आमी तर केल्लो आसा. हो म्हजो तो ताचो असो लेचीन थाप दवरून जेल्ले आसा. ह्या मुखांतर तुका आनी पेल्याकी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापन बक्षणें मागून म्हणटा हांव सोम्या. उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूत दाखय. व्हडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूत दाखय. मुगळ सोम्या, तुजें उतर आमकां सर्गेच्या रासावन पायता. तरपण, पर्शालिटी, शिकपी आनी अशिकपी, बुद्धवंत आनी पेद्दा म्हणून आमी थोडे फावटी वलयता. आनी बुद्धवंत काय सुसंगत दिता, पेद्दांक तिरस्कार करता, आमी अकमान करता, दुखयता. आमी तूं कांयच फायदो असो न्ही असली चिंतना असली उतरां येवन आमच्या भावा भयणी दुखयता. ह्या संदर्भार तुज्या उतराक आमी अगौरव दिता, पेल्याक आमी अकमान करता. असले जायते पातकां करना. तुका आनी पेल्याक दुखयला सोम्या. बक्षणें मागोवन म्हणटा. उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूत दाखय. व्हडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूत दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा 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 देवा उसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सगींच्या राया सरपद वेदा
तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्यात वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्या बसता आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र संगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तुम पवित्र एकलोस तुम ईश्वर एकलोस तुम परमेश्वर प्रार्थूया एकडी बरदोळे तांपया आमच्या गरजा खातीर ते समा खातीर जे कोणा मागतान बसला तांच्या खातीर विशेष करून आमी मागया देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणालेलीं भुरगीं जावं पावता तर आमचे तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल जेजूचेर आमी बाबत दवरता देखून करी स्वतंत्र आनी शासनाच्या जिविताचें दायज आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वसा भिवंकुऱ्या कालसाच्या हांग सांगा धैर्य घेया भियेनाकात पळया हांगा आसा तुमचो देव सूड घेवंक तो येता परीकपण घेवंक तो येता तुमकां सोडोवंक तो येता तेदना कुरड्यांचे दोळे उगडतले बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले तेदना मेरवा भाशेन तोंडे उडतले आनी मोन्यांच्यो जिबो संतोशान गायतल्यो कित्याक अरण्यान झरी पुडटल्यो आनी सुके करडे भुंयत वाळटले लासतली रेंव एक तले जातली आनी तानेले भुंयत उदकाच्यो झरी जातल्यो. देवाचे अवतार हे देवाचे बड उपकार. आत्म्या मुझ्या सर्वेस्पोराक होगलीक दे आत्म्या मुझ्या सर्वेस्पोराक होगलीक दे सर्वेस्पोर सदांच विश्वास पुरतो अन्याय जाल्ल्या न्याय निजोन दिता तो भुकेल्या तो ग्रास दिता कैद्यांच्यो संकल्यो तो तुटून बुडयता आत्म्या मुझ्या सर्वेस्पोराक होगलीक दे सर्वेस्पोर कुड्यांचे दोळे उगडता बागोल्या नीट उबी करता सर्वेस्पोर परगव्यांक राखता अनाथांक आनी विधवी तो सांबाळता आत्म्या मुझ्या सर्वेस्पोराक होगलीक दे आत्म्या मुझ्या सर्वेस्पोराक होगलीक दे
सा जाकोबाच्या पत्रांतले वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, आमच्या मैमेवन सोम्या जेजू क्रिस्तातय तुमकां आसा तो बावट मनशा थंय पक्षपात करूंक तुमकां सोडिना जावं. एक ग्रेस्त मनीस बरें वस्तूर न्हेसून बोटाक भांगाराची मुदी बी घालून तुमच्या सभेन प्रवेश जाता आनी सांगातच पिंजकर न्हेसलोलो एक दुर्बळोय भितर सरता म्हूण चिंत्या. जर नाजूक वस्तूर न्हेसलेल्या मनशाक मर्याद दिवन हांगा ये मानाची बसका घे म्हणून तुमी मनशात आनी दुर्बळ्याक तूं थंय उबो राव वा हांव पांय दवरता ते मणये लागीं धरणेर बस म्हणून सांगशात तर तुमी तुमचेच मदें थर करतात म्हूण जालें न्हय. अशें सूख तत्वा प्रमाणे तुमी फैसल दिल्ले बरी जाता न्हय. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आयका. ह्या संवसारान दुर्बळी आसात तांकां बावडतान ग्रेस्त जावंक आनी आपलो मोग करतल्यांक बसयला त्या राजाची दायजा जावंक देवान विंचून काडल्यान न्हय. देवाचे उतार हे देवाचे उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू देवाच्या राजाची बरी खबर गाजयत आणि लोकां मदली सरतराची पिडा शिडा गुण करीत आसलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोवे असो. भगवंत मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आतां तीर आनी सिदोन वेचे वाटेन मुखार सरना. डेकापोलीस म्हणजे 10 शहरां गांवांतल्यान उतरलो गलिलिया सरोवराचे तडीक येवन पावलो. हांगा लोकांनी एक बेऱ्या मान्याक ताचे सरसी हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरी जाय म्हूण तांणी मागलें. जोम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपलीं बोटां घालीं आनी आपली तिपी काडून ताचे जिबेक लायली. उपरांत सर्गा दिश्ट लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो एफाता म्हणजे उक्तें जा. तक्षणच ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. विसंगत कोणाकच सांगिनाय म्हणून जेजून थंय आसलेल्यांक ताकीद दिली. पूण जितलें चड सांगिनाय म्हणून तो फर्मयतालो तितलें चड तीं गाजयत गेलीं आनी आयकल्ली सर्वीस मिस जावन म्हणटालीं आनी सगळें बरें केलें. बेऱ्यांनी सयत आयकशें आनी मोन्यांनी सयत उलयशें केलें. देवाचें उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हांगासर हेच्या सुवातेंत मार्काच्या सुवातेंत जेजू एका मोन्या बेऱ्या मोन्याक गूण करचें आमी पळयता. बेरो म्हळ्यार कोण? भेरो म्हळ्यार कोण? बेरो म्हळ्यार दुसरें. बेरो म्हळ्यार एकलो बेरो म्हळ्यार तो पेद्द एड्डा पेंगा म्हूण लेख. बेऱ्या तुका रे बेऱ्या बरी करताय. बेरो म्हळ्यार एक्चुली कान आयकनातलो मनीस. भेरो ताका कान आयकना. देखून कोण्याक आमी आपयल्यार तो आमकां आयकनातली बरी केल्यार म्हणटा खर रे बेऱ्या बरी करताय. बेरो रे तूं म्हणाव. म्हळ्यार केप्प्या बरी करताय. केप्प्या रे तूं म्हणाव. कित्याक म्हळ्यार कान आयकना. देखून बेरो मनीस. आनी बेरो मनीस तो उलोवंक शकना. ताची जीब सारकी आसा पूण ताका उलोवंक कळना. कित्याक म्हळ्यार खंयचेय शब्द ताच्या कानाक पडना. खंयचेय एक उतर ताच्या कानाक पडना. ताच्या मतीक वचना.
आनी जिबेन तें उलोवंक जायना देखून कोणाक आयकना ताका उलोवंकय जायना आनी तसलो एक मनीस आज हांगासर आसलो आनी ताका जेजू मुखार हाडून येतात आनी जेजू ताची बिरमोत पावता ल्हानतावन तो भेरो आनी ल्हानतावन तो उलोवंक नेना आसलो मनीस ताची बिरमोत सोमी पावता आनी पळय ताका एका बगलेक आपूण व्हरता ताच्या कानांत जेजूची बोटां घालता पळय कितलो भागी मनीस तो भेरो तो कितलो भागी कित्याक म्हळ्यार सुरस्परा देवान आपली बोटां ताच्या कानांत घालचें पळया कानांत तो बोटां घालता आनी आपणाची थिंपी काडून ताच्या जिबेक लायता पळया आपणाचें देवसैम तो वांटून घेता आपणाची गूण करची सकत तो वांटून घेता आनी आपणाची सर्व पदवी आनी महिमा तो वांटून घेता आनी त्या मनशाक तो गूण करता पळया देव एका मनशाक आपडटा मात्र न्ही ताच्या कानांत बोटां घालता कारण आमच्यात कानांत आमी बोटां घालीन जाल्यार आमकां कानप्याचो वास येता पूण जेजू ताच्या कानांत बोटां घालता आनी उपरांत आपल्या जिबेंत आपल्या जिबेक आपूण ती सिंपी काडून ताच्या जिबेक लायता पळया म्हळ्यार हांगासर जेजू देव कितें करता गे म्हळ्यार कितें संदेश दिता गे म्हळ्यार देव जावन आसा उदार देव जावन आसा दयाळ देव जावन आसा काकुळदार देव जावन आसा सदांच मोग करतलो आपल्या आवय आपल्या भुरग्यांक कशी आवय मोग करता त्याच भाशेन देवी मनशाकुळाचो मोग करता म्हणल्याक साक्षी देखून पळया तो पक्षपात करिना तो एक भेरो आनी मोनो उलोवंक आनी आयकूंक ताका जायना आनी असल्या मनशाक जेजू कितें करता गूण करता पळया जेजू सगळी एकस ग्रेस्ती एकस दुबळो एकस पिडेस्ती एकस भलायकीवंती एकस देखून तो कितें करता ह्या भलायकी नासलेल्या मनशाक तो आपडटा ताच्या कानांत आपलें बोट घालता आनी ताच्या जिबेर आपली जिबेची शिंपी सरयता आनी गूण करता वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आमी असलेंच बरें पोंड दाखोवंक जाय आमी पक्षपात करूं नजो आमी थर करूं नजो सर्वांती आमी माया मोगान जियेचे म्हणून देवाचें उतर आमकां कळीत करता आस्पत्रेक आमी येता आस्पत्रेक आमी वेता जावं पुरो आमचे दांत क्लीन करूंक वा दांत काडूंक येता दोतोर आमकां आपडटा कांय तर करना तो कोणाची पेशंट आयलो जाल्यार ताका बरें करून आपडता ताचे सगळे दांत तो आपडता क्लीन करता जावं पुरो दोतोर नर्सां आस्पत्रेंत आसले सिबंदी वर्ग पिडेस्तांक ती आपडतात आनी तांकां तांच्या गायांक तेल लायतात वखद लायतात ते गायी पुसतात धुतात नितळ करतात जेजून केल्ले बरी कामां हर एक नर्स हर एक दागतेर हर एक आस्पत्रेंत सेवा दितलो मनीस करता कित्याक म्हळ्यार एक देवान दिल्लें वर्तें देणें पिडेस्तांची सेवा करचें आनी हे पिडेस्तांची सेवा करतना आमी पक्षातीत जावंक जाय आमी थर करचे मनीस जावंक नजो आमी थर करूंक नजो सगळी पेशंट एकच म्हणलें चिंता आमचें तें आसूंक जाय कित्याक थोड्या लागीं जायते पयशे आसून ग्रेस्त आसतीत आनी थोडीं दुबळी पिडेस्तां आसतीत ग्रेस्त पिडेस्तां एका तराचे ट्रिटमेंट दुबळ्यांक एका तराचे ट्रिटमेंट करूंक नजो कित्याक देवा मुखार हर एकली एकच म्हणलें चिंता जावंक पुरो ग्रेस्त आसा ताका आपडनो ताका स्पॉंज बात दिवन ताका ताचे गाय पुसून ताका नितळ करतात जाल्यार हे दुबळ्या पेशंटाक तशी सेवा दिवंक आसा ना जाल्यार देवा मुखार तूं अपराधी जातलोय देवा मुखार तूं गुन्यांवकार जातलोय देवा मुखार तूं तर्क करतलो मनीस जातलोय देखून कितें सोम्यानायच्या सुवातेंत गलेलिया सरोवराच्या तडेर ते एका
बेऱ्या आनी मोन्या मनशां थंय केलें तेन्ना आमी हेरां थंय करूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. हेच्या दुसऱ्या वचपांत बुवा पुरब्यान सांत जाकोब आपल्या पत्रांत अशें सांगता. तो म्हणटा तुमी ह्या संवसाराच्या जिवितांत तर करूंक नजो दुबळ्या धाकट्यांतय ग्रेस्तांतय तर जावंक नजो. एकलो मनीस बरी मुस्तायकी न्हेसोन बोटाक भांगाराची मदी घालना आनी परमळीक सुगंध तेलां पुसून सभेंत येता जाल्यार ताका तुमी आपोवन मानाची बसका दितात आनी एकलो पिंजलेलो मुस्तायकी घालून त्या कार्याक येता तितली बरी मुस्तायकी न्ही ताची मेळकुटी. कित्याक तो ग्रेस्त मनीस न्ही, तो दुबळो, ताचे लागीं कांय ना आनी तो त्या सभेंत येता जाल्यार तुमी ताका वोती बस, वोती कोनशा बस वा वोती दवरल्या मणयेर बस म्हणून तुमी सांगशात तर खंडीत देवाच्या भुरग्यांतय देवान रचलेल्या भुरग्यांतय तुमी तर करतात म्हूण जालें. हांगासर ताची अंतस्कायी ताची ग्रेस्तकायी पळोवन आमी तर करूंक नजो. अंतस्कायी ग्रेस्तकायी पळोवन तर केलें जाल्यार देवा मुखार आमी गुन्यांवकार जाता. कित्याक ग्रेस्त जावन रचलोय देवानच, दुबळो जावन रचलोय देवानच. मनशाक जीव दिल्लो देवान, मनशाक रचलेलो देवान, जावं पुरो ताका दुबळो जावन रचला, जावं पुरो ताका ग्रेस्त जावन रचला, तें देवान रचला. देखून देवाक आमी मान दिवंक जाय. देवान रचलेल्या त्या मनशाक, आपल्या सारक्यासो आनी स्वरुपाचो जावन रचलेल्या त्या मनशाक आमी मान आनी गौरव दिवंक जाय. तांचे मदें तर करूंक नजो म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. कित्याक हर एका मनशाक देवान ताच्या राज्यांत सर्गीच्या रासांत वस्ती करूंक अवकाश करून दिला. तो दुबळोय वेतलो, बरें केल्या नंतर वो ग्रेस्त मनीस सर्गीच्या राजा वेतलो. देखून तांचे मदें तुवें खंडीत जावन तर करूंक नजो म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, थोड्यांक दुर्बळी म्हळ्यार भारी. काय एकलो भुरगो आवय सांगता एका मागण्याच्या सुवातेक वेता तर ती आसलेल्या एका दुर्बळ्या मागतेल्याक पळोवन आवय लागीं म्हणटा, मम्मी ताका एक 50 रुपया दिवी आंगी. कित्याक ताची दुर्गत पळोवन ताचें काळीज भोव बेजारायन भरता. आनी खंडीत जावन एक बरें साल समकण त्या चल्याची वा त्या चलयेची. पेल्यांतय हुस्को दाखोवचो, पेल्यांतय मोग दाखोवचो. एक बुड्डी एकलो 2 जाण क्लासमेट आसले, एकलो दुर्बळो क्लासमेट आनी एकलो इल्लोशे सड्डग्रेस्त न्ही, पूण देवान ताका कांय उणें करूंक ना तसल्या प्रगतीचो. आनी कांय इल्लेशे आसलेलो आनी कांय नासलेलो. दोगी बरे इश्ट ते क्लासमेट ते. एक दीस कांय नासलेल्या मनशाचो बर्थडे जालो आनी ह्या कांय तर आसलेल्या भुरग्यान ताचे लागीं विचारलें, आळे बा तुज्या बर्थडे काल मम्मीन स्पेशल केलां. तो म्हणालो कांय करूंक ना, तरकारीचें नुस्तें केलां, पेज केल्या, ती जेवणां आयलां. आमगेर मांस हाडूंक कांय तांक ना. मामी बड्याच्या घरा आसा, मम्मी बिडी बांदता, कस्तांनी कांय इल्लेशें आमी जेवता. बड्डेच्या दिसा आमी कांय तशें मांस मासली कांय हाडून गम्मत करना म्हणालो. हेचेर क्याक बारी बेजार जालें. तो फाटीं इस्कालांतल्यान घरा येयलो, आपल्या आवय लागीं म्हणालो, मम्मी म्हज्या फ्रेंडाचो बड्डे मम्मी, पूण ताच्या घरा कांयच करूंक ना खंय. चिकन सुमेत हाडूंक तांचे लागीं पयशे नात खंय मम्मी. मम्मी हांव ताका एक 2 किलो चिकन व्हरून दिवंक गे मम्मी, पयशे दिल्यार तुवें.
ताचो बड्डे ना मम्मे पाप न्ही मम्मे ताच्या बड्डेक ताका मांस खायची म्हण आशा आसा न्ही मम्मे वचून हांवें ताका 1-2 किलो चिकन दिवन येवंक गे आवयक बारी बेजार जालें आनी पुताचें बरें मन पळोवन बारी खुशी जाली हांवें काडून ताका 500 रुपया दिले आनी ताचें चिकन व्हरून तो तेच्या इश्ताक दिवन आयलो पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो दुर्बळांत हुस्को दाखोवचो म्हळ्यार हें दुर्बळांत कणवळ जावचें म्हळ्यार हें देखून ग्रेस्त जावं दुर्बळ जावं आमचे मदें तर आसूंक नजो आमी सगळीं एकाच देवाची भुरगीं म्हणलें आमी समजूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून दुर्बळ्यानो आनी विशेश करून ह्या वड चिंतपाच्या लोकां मदें कश्ट केल्यानो तुमी भिवची गरज ना म्हणटा देवाचें उतर आयच्या पयल्या वाचपांत इजाया प्रवादेचें उतर असल्या भियेतल्या लोकांक भिवकुऱ्या काळजाच्यांक देवाचें उतर प्राप्त जाता देवाचें उतर म्हणटा भिवकुऱ्या काळजाच्यांक सांगा धैर्य घेया भियेनाकात धैर्य घेया भियेनाकात पण हांगा आसा तुमचो देव तुमी दुबळीं जाल्यात तुमी आशिकपी जाल्यात तुमी वड चिंतपाचे मनीस जावनात वड माट्टाचे मनीस जावनात तुमी सादे आसात तुमी बळ्या आसात तुमी अस्कत आसात तुमी पिडेस्त आसात तुमी अस्वस्थ आसात पूण तुमी भिवची गरज ना पळया तुमचो देव तुमच्या पक्षेक आसा तुमकां रचलेलो तो देव तुमच्या सांगाता आसा तो तुमकां सांडून घालिना तो सूड घेवन तो येता सूड घेवन आदींच्या काळार टॉर्च लायट नासले कांय थोड्यां कडेन गॅस लायट आसले कांय थोड्यां कडेन लेंपी आसले कांय थोड्यां कडेन ते गॅस लायट हाडूंक तांक नासली लेंप्यां हाडूंक तांक आसली जाल्यार त्या लेंप्यां घालूंक तेल हाडूंक तांक नासली देखून जायतो लोक सूड वापरतलो सूड माडाच्या मोडलाची सूड माडाच्या मोडल्याच्या सुडेतीची सूड वापरन तो ती सूड करन त्या तकले उजो दिवन भिजावन येताले राती कित्याक ते रोसाक वेताले ते राती कार्यांक वेताले ते राती गाद्याच्या मेरेर वेताले ते राती उदक शिमूंक वेताले ते राती गाद्याचे पोन्न बांदूंक वेताले आनी अशें ते राती वेताले सूड घेवन वेताले सूड घेवन वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देव हांगासर तसली सूड घेवन येतलो टॉर्च लायटान येवचो ना गॅस लायटान येवचो ना मर्क्युरी लायटान येवचो ना मगर सूड हाडून येतलो दुबळ्यां बरी तुमकां सोदून तो येतलो तुमच्या बगले तो रावतलो देखून तुमी कंत करची गरज ना तुमकां कोण शोशीत करता तुमचें कोण खंडन करता तुमकां कोण आपल्या पांया तळा मस्तून तो शेवटीता तांचे फरीकपण तो घेतलो आनी तेन्ना कुरड्यांचे दोळे उगडतले पळया कुरड्यांचे दोळे उगडतले अशें जाल्यार आनी तेंचे येतल्यांचे दोळे उगडतले सुरेशपर आमकां शिक्षा दिता म्हूण बगतले वय आनी तांचे खान ह्या दुर्बळ्या लोकांच्या बोबेक बंद जाल्ले खान परत उक्ते जातले तेन्ना हे पापाचे मनीस दुर्बळे मनीस मेरवा भाशेन हातपाय मोडून पडलेले ते परत उठतले तेन्ना मेरवा भाशेन तोंटे उठतले आनी मोन्यांच्यो जिबो बंद आसलेल्यो जिबो बियान आकांतून कावचे नासलेल्यो जिबो संतोशान गायतल्यो कित्याक मरुभुमींत जरी पडटल्यो आनी सुके करडे बुंत वळवळतले तुमी इजिप्ताक गेल्यार थंय सियाज एक कॅनल आसा थंयसर सियाज कालुवे म्हण आसा थंयसर इस्लांनी रेंव तिसल्यांनी रेंव मरुभुमींत इजिप्ताच्या मरुभुमींत बुंतुणी रेंवूच हे रेंवे मदें एक थंयसर कालुवे केला एक कॅनल केला आनी त्या कॅनलांत जायतीं शिप्पां वेतात शिप्पां 2 पंथाचे दर्ये एक केल्यात गुडशिल्यात मदें आनी थंयसर जायते शिप्पां वेतात पळया मरुभुमींत न्हंयो वळटल्यो आनी लासतली रेंव एक तळें जातली थंयसर उदक भरतलें पळय म्हज्या मोगाच्या बाबा सुखीदार पडलेल्या त्या भुंयत सुखीदार पडलेल्या दुर्बळांच्या जिवितांत एका दिसो संतोश येतलो एका दिसो उरूप येतलो आनी थंयसर एक नवें जिवीत थंयसर
उपसतलें वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो हें सगळें घडतलें तुमी खंत करची गरज ना देवाचेर विस्वास दवरा तुमकां रचलेल्या देवाचेर विस्वास दवरा ताका पुरपूर नाकात ताचेर विस्वास दवरून ताचे कुशेकाल जेया आनी तुमी समेस्त आसलेल्या मोगाच्या मनशानो नातलेल्यान थंय वांटून घेया नातलेल्या ती वांटून घेया मात्र न्ही तांकां मानान मोगान चला तर करनाकात कशें जेजून ह्या बऱ्या मनशाक तर करूं ना ताच्या कानाच्या बुराकांत आपली बोटां ताणें घाली आपल्या जिबेंत आसले शिंपी काडून ताच्या जिबेक सारयली देवाचो पूत तरी ह्या दुर्बळ्या मनशाचो ताणें मोग केलो आमी तसलोच मोग करूंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण विशेश करून आमी सच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. उबी रवया त्रिएका देवता सुलाम सभावर तुसारिया सगळी संगाता म्हणया सतमंता देवाक सर्पदेवदारा बापाक सरकार भितर विचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया जो पवित्र आत्म्यार विग्रह संबोलो आमकां मरयेतान जल्मलो पोंच पिलगांनी कोसोसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो सर्गाक सोडलो सर्पदेवदार देवापाच्या उजव्या बसला तें तो आमची आनी मेल्ल्यान ती इमर्स सभेक रोयतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कतोलीक पयस सभेक भक्तांचो एकतार पातकाचें बक्षणें कुडीचें जिवानपण सासणाचें जिवीत आमेन. त्रिएक दैवती उसारलेले ह्या सभावार्थान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या पांयांतळा आमी समर्पण दिवया. तुमची जावा बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे ऐक बाबा पवित्र सभेच्या वडिलांनी तुवें दिल्ल्या आमी सवांत कार्याळ जावंक तांकां कृपा दी तांचे मुखांतर सर्वांक तुजो मोग आनी आशिर्वादां वाडोवं तर करनासतना सगळ्या लोकांची जतन करूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या राष्ट्राच्या सर्व मुखेल्यांनी आनी आनी आमी परजेन एकवटी जावन शांती समाधानाचें भद्र राष्ट्र बांदून हाडूंक तुजे बेसांव दी. राष्ट्रामध्ये क्रिस्तांनी दुबळे म्हणले तर नासतना सर्वांक एकाच रितीचो स्थानमान लाभशे कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक बंदेंत आसलेल्या सर्व निरापराधींनी बरोबर सोसायटी नासतना तांच्या सद्याच्या कामांत तांच्या सदांच्या कामांत तशेंच मागण्यांत सदांच कार्याळ जायशें कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या सर्व भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी तशेंच कुटुंबाच्या सर्व संद्यांनी आमच्या भवार्थाची सता आनी जेजूची शिकोवण समजून घेवन तुका साक्ष जावन जिवंक तांकां सुडसुडीत कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक क्रिस्तांव कुटुंबांनी आसचे सर्वीचे पातकाचे बेजारायचे ना समजुण्याचे मसराचे काही गुण कर्ण मोग राज करीशे कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक ह्या युक्रिस्ताच्या मेजा बावारी हजर असलेल्या सर्व आमच्या भाव भयणींक भावार्थी भाव भयणींक तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी भर तांणी आशिल्ली सगळे मागणी तांकां फोव कर सर्व वायटांतले विघ्नांतले तांकां राखून सांबाळ परगांवांत असलेल्यांक राख आनी सांबाळ तांच्या कामांत भद्रती फोव कर तशेंच ती जे इराद्या पासून मागतात ते सगळे इरादे ते तांच्या जिवितांत संपूर्ण रितीन जारी कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक एकडी बरदोळे तांपया आमच्याच खासगी गरज खातीर मागया. आमची हिंदू भाव भयणी तांचे फेस्तां आचरण करतात ह्या दिसांनी तांचे पासून आमी मागया. आमच्या मुस्लीम भाव भयणी पासून जुदे भाव भयणी पासून इतर धर्माच्या सर्व भाव भयणी पासून आमी मागे आमी सगळीं देवाची भुरगीं आमचे मदें थर ना आमी एकामेकां माया मोगान जिवन सगळीं देवाची भुरगीं म्हणलें समजून त्या प्रमाणे जिवंक तुमी आमकां आदार दिव कृपा दिवं दी म्हणी आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी दीन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसां तुवें रचलेली परसां आमी एकामेका माया मोगान जिवंक तर करनासतना एकामेका भाव भयणी म्हणलें देवाची भुरगीं म्हणलें समजून त्या प्रमाणे मनान आनी गौरवान जिवंक आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. दुर्बळी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सर्देनी घेऊन आयल्या कांतेपणी नितळ निर्मळ मोनी
आमच्या सौम्या संगी जमल्या तुझे लागे मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही काणी स्वीकार कर मोगळ बापा आमकां सर्पितां तुका भोंड्या वायना सवे घे तूं आमकां बर आमचें जिवीत मोगान तुज्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमच्या दांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदार देवप्पा मानता तसलें जावं म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या न्याक्या पयसवेच्या दबाव सर्वस्पोर म्हणून घे देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा तूं खऱ्या भक्तेची आनी शांतेची जर तुज्या महिमेक फोबो तो मान दिव आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाच्या आनी काळजाची आमी जावं निर्मी हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्यासो आसा ते सगळे तुवें रचलाय वेळ काळ सगळे तुवें स्थारायलाय पण मनशा तुज्या सारक्या जर रचलोय आनी अख्ख्या विचित्र संवसार आसो ताच्या हातांत अधिकार घालोय आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुज्या जाणवयाची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाकाणू तुज्या रचनेचो तुवें मनशा करबारी नेमलोय देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो सगळो दळबार तुका मान भोवमान दितात तांच्या बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा उर्सगी तुका जय उर्सगी तुका जय उर्सगी तुका जय उर्सगी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उर्सगी तुका जय उर्सगी तुका जय उर्सगी तुका जय उर्सगी तुका जय सगळे आमी देबी गेल्या भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता हे संदर्भात जेजूचो शेष आशिर्वाद कृपा जेजूच्या कुडी रगतातून आमी मागून घेवया बापा क्रुस्तू तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्तमारान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची तिसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आदलें पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्यात तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून ते वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
Bavartaso gutu purgatuya. जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोंड आनी सोडणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवकार तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतेले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सेबा पीटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वस्तू रुमेल्या ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजे इस्तगा दिनांतलेल्या समेस्तांक तुजे परजुळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार म्हळ्या देवाच्या माया संगती दिसोपती भाग्यवान जुजे भाग्यवंत धर्मदूता भाग्य उजूतात देव आनी सर्व गळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आशना मतीन दवरन सर्वांतय एकाच रितीचो मोग आमी व्यक्त करूंक देवा स्वतारी कृपा मागून सुमयान शिकलेले मागणे सांगाता मागे. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचेच प्रेला आमचेता तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणी पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस परास सर वायटन देविकनांतल्यान वरांतली पिडिशडेंतल्यान आमकां निवार. देव जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकूळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कितें राजोडकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या आसा. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जे तरी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माये मोग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. सगळी आमी दिंबी घालया पळयांगा सरी ही जावन आसा जिवंत देवाची शिळी. आम समेस्ताच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयिल्ली. देव सैमंतो देव तरी त्या समासंपणाक लुप्तो रावंक ना. दुबळ्यांतलो दुबळो जाल्ली कलत्यांतलो कलतू जाल्ली. हेचे दिसा बेऱ्या आनी मोन्या मनशाक आपुडनो ताच्या कानान बोटां घालना ताचे जिबेक आपली तिंपी लावन गूण करता. आमी तसोलीच खऱ्या काळजाची तर नासलेली सेवा करी जय म्हूण उलो दिता ती ह्या शिळेच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका फोवना पूण तुजे कांय सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडर रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं. आमेन. मोगळ भाव भयणीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेळू जेजूचे मास आनी रगत एवढ्या आनी वायना रुपार सेवंक आमकां साध्य ना. आत्मीक रुपान सुमयाक आमचो कर घेवचे प्रयत्न करया. अत्रेक असो कुमगार आमी सेवया. शेता सुमिया
औलाले तांदनिया आशेता लालेता घेऊन तुका सदा तू जाऊन साय खान आत्म्याचे आत्म्याक म्हज्या घटाय दिवचे तू पिता काळीज मुझे सदांच थंयसर भिडार तुझे आवाशेता सोमिया औलाले तांदनिया आशेता लालेता घेऊन तुका सदा प्रार्थूया. प्रितेच्या भोवमोगाळ बापा सर्गीच्या जेवणात तूं आमकां दादोशी केल्या मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तेर जावं आनी तशीच तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची साकरी तर नासतना उमेदपणान करूंक आमकां कृपा दी आनी आमची उमेद सडत वसूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मगळ भावनो भयणीनो भोवभक्तीपणान मिसांत वांटिली जाल्यार तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पळयतां देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता निमाणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत मुरयेमयाच्या मनाक मोठवें नवें आसतलें त्या नवेनान वांटिली जावं की तुमकां उलोव दिता हे मिसाक बोवा प्रभुचें संगीत दिल्ल्या भाव मॅक्सी तुका हांवें देव बरें करूं म्हणटा कोरोना पिडा आयिल्ली जाल्यारय देवान तुका राखलां सांबाळलां जैती वंतून जालाय हे बसो देवाक मेहरगां दिता तुजे भलायके बसो दी निरंतरी मागता देव बरें करूं म्हणटा भयण विल्माक वाचूंक आदार दिला भाऊ जोईसनान सगळे मिसाची मांडावळ केल्या वाचप बसलां तांकांय देव बरें करूं तशेंच हे मिसाचें बलिदान चित्रीकरण करून तुमी माध्यमांनी पळयचे म्हणल्यार रेतेन वर्ती सेवा दितात दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक मनीस विनोद फेर्नांडीस तशेंच अविनाश फेर्नांडीस सगळ्या कुटुंबादाराचो मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता मगाच्या भोवन भयणीनो आमकां आयताराच्यो इगर्जो आनी उक्त्यो जावंक नात ह्या संदर्भात ऑनलायन मीस आमी तुमचे खातीर भेटोवचें जावन आसा तुमचे खातीर विशेश करून मागता तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता आनी तुमची काही कुमोवक आमकां गरज आसा फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन ह्या पुंतडाक तुमी आदार दिया खंडीत आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता आनी खंडीत तुमी आमकां सहकार दिया देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं हांगासर दाखयलेल्या अकावंट नंबराक तुमची फुल्ली फुलाची पाकळी तुमी धाडून दिवयेत तुमकां मोगाचो स्वागत आसा आमी सदांच तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता तुमी केल्ल्या सर बरेपणाक तुमकां देव बरें करूं आतां आमी आशिर्वाद घेवंक आमची तकली बागोवया साध्य जालें देमिगली ना जाल्यार उबी रावून भक्तीन हो आशिर्वाद घेवचो सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडुकार सकल सांगाता मेळ्या सकल लागीं सरया आमचे ताळे एकया मोरये कोगोसिया वोर्ता हितलानी सोद्या फुला एकठांय करया तांचो एक मुकुट कोणत्या आनी मायेक दिव्या सकल सांगाता मेळया सकल
लागीसरिया आमचे ताळे करया मोरे खोगळसिया बाल्या भीतर बावतेली शिंतिया बोली फुलां तर खंय मेळटली मोये पावसाली ओटांनी सोन्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मोगोट गोट्या आनी मायेक दिया सकल सांगाता मेळया सकल लागीसरिया आमचे ताळे करया मोरये उगळसिया मुरयेची ससाई जोडूंक मागणे हे देवाचे माई आमच्या आत्म्याची बाचावी जोडूंक तुजो आदार आमकां व्हडा फायद्याचो जावन आसा आमचे नीज जिवीत जावन आसलेल्या जेजूची तूं आवय तुजे उदरीन तुवें देवाकच वावयलोय देखून तूं आमकां सर्व कृपा जोड दिवंक शकताय हेवेन आमचेर आडिल्ली अवमर्याद तूं पुसून काडताय ह्या पसोत तूं दुखेस्तांची बुजवण पातक्यांचो आसरो आनी आमच्या संतोशाचें कारण जाल्याय मुरये माये तूं पिडेस्तांक भलायकी लाभयताय देवसराची इजा पयस करताय आनी सासणाच्या मरणांतली आमकां तूं निवारताय तूं क्रिस्तांवांचो आदार तुज्या मायपणाच्या शेकायेन आमकां तूं सांबाळताय आमची सगळी मागणी आमी तुज्या पवित्र हातांनी दिता ती तूं देवाक भेटय येदोळ म्हणसर तुवें आमचेर वतुल्ल्या बेसांवा खातीर मरये आमी तुका अर्गां दिता आनी मुखारी आमची मागणी तूं आयक म्हणून परता हे मरये दुखस्तांचे बुजवणे निराश भक्तेच्या आश्रया निर्भाग्याच्या बेसांवा तुज्या बाळशापणाक मान दितल्यांक आमकां तूं सदांच पाव आमेन आम पासो विनाती करये बाळूक मरये क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावजोवच्या खातीर प्रार्थुया ए मोगाळी भोव बाळूक मरये तुज्या जल्मा दिसाक आमी तुजे भरगी व्हडा संतोशान तयार करता आसतना देवान जेजू मुखांत आमकां दिल्ल्या सोडुणेच्या देण्या पासो तुजे संगी मेळोवंक अर्गां दिता तुजी देख घेवन आमच्या जिणयेंत आमी देवाची विचित्र कृत्यां नियाळन आनी ह्या विशीं हेरांकी सांगूंक आमकां प्रेरण दी हें आमी मागता तुज्या कुशीन जल्मल्ल्या देवपुता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी जो करो देव सर्गी बापा संगी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना आमेन ह्या नव्या नांतवांटेली जाल्ल्या सर्व भाव भयणी खातीर भुरग्यां खातीर पिडेस्त प्रायवंतां खातीर परगांवांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर सगळ्यां खातीर एक आमच्या पातीन मान मरये मागणी सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तुशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें नमान मरी कृपेन बरयली सुमी तुजे संगता स्त्रिया भिता तूं सदैव सदैवी फॉल जेवस चेंजेस जावं घेवन मरे देवाचे मे आमो पियांका ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनूच्या वेळार नमान मरी कृपेन बरयली सुमी तुजे संगता स्त्रिया भिता तूं सदैव सदैवी फॉल जेवस चेंजेस जावं घेवन मरे देवाचे मे आमो पियांका ती विनंती कर आतां आनी आमच्या नमान मरी कृपेन बरयली सुमी तुजे संगता स्त्रिया भिता तूं सदैव सदैवी फॉल जेवस चेंजेस जावं मरे देवाचे मे आमो पियांका ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनूच्या वेळार महिमा बापानी पुतानी पवित्र आत्म्या जसो आदीन तसो आतां आनी सदां सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन मोरिये हो गोळसिया तिकाता वर्निया गायंतीचे सोडो सर्गा
Golsia, ho Golsia, Morie, Mogal puta sove, Aunquar mori, आशीर्वादीव आमका मागील कृष्णाचे कृपेन येवंक आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.